8:21. आबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो इको तुमचे सव्या आसूं. दोळ्याक दोळो दांताक दांत. तुजो दोळो काडो जाल्यार ताचोय दोळो काड. तो दांत काडलो जाल्यार ताचोय दांत काड. वायटान फारीक कर. हें चलतालें जेजुच्या आदीं. पूण जेजू म्हणटा वायट बऱ्यान फारीक कर. वायट कोत्तल्या पासत माग बोगोस. आनी हें बोगसणें जेजून हाडलें आमकां आनी आमकां आपणें करून दाखयलें. बोकून कुर्सातान वायट कोत्तल्यांक बोगसणें दिलें आनी आमकांय हें करूंक लायता. आमी ताचे सीस आनी ताचे पाडलावदार हें जाणें ह्या मिसांत आमकां मागुया. हें मीस भेटयता हांव मारिया मिरांदा वाज हाच्या ओतम्याक. तेच बराबर दिनवासीच्या मोनान एंजल द सोजाचो वाडदीस. आनी मिसान आमकां फोत वांटेमेचे खातीर सुरवात करच्या फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिलो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सरून आनी जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. सोद भजो सदांच गोवा मरी सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भणिलो तुजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हणटा. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सुमिया काकूट कर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा तुजे विस्वास दवरतल्यांचें तूं बोड आनी इतली अस्को तुजे वेळे आमच्या कांयच करूंक जायना. तुजी आज्ञा पाळून चिंतनांनी तशें कोडण्यांनी आमी तुका मानोंक सदांच तुजे कृपेचो आदार आमकां दी म्हूण मागता. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभूत चलयता सासणांच्या सासणाक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. आहाब सामारियेचो राजा हाच्या राजमहाला बोगलेक जेस्रिलांतल्या नाबोताचो एक धाका मोडो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वावरें लावून तुजो धाका मोडो म्हाका दी. कित्याक तो म्हज्या घरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बदलेक दुसरो अदीक बरो मोडो तुका दिवंक जाता.
अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोड फारीक करता. नाबुतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांवें तुका दिवचें? हें सोरेस्परान निर्मिना जावं. म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. हीं जेस्रीलाच्या नाबोताचीं उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान भरोन घराक गेलो आनी आपले भाजेर वचून न्हिदलो. आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जिजेबेल ताची पतीन ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस्त कित्याक? आनी कित्याक तूं जेविनाय खायनाय? जिजेबेलाक आहाबान जबाब दिलो, जेस्रीलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलों आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो धाका मळो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो धाका मळो हांव दिवचो ना. आनी जिजेबेलान ताचे पत्नीन ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जेव आनी कुशल जा. जेस्रीलाच्या नाबोताचो मळो हांव तुका दितोली. म्हणटूच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी तांचेर ताची मोर मारली. आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुंवरांक धाडल्यो. चिटींचेर अशें बरयलोलें आसलें, एक उपास परगट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगां खोट्या मनशांक दवरात. आनी ते ताचेर गाराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकान त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जिजेबेलान चिटींचेर बरयल्लें तशें केलें. ताणें एक उपास परगट केलो आनी नाबोताक परचेक मुखार हाडलो आनी दोगां खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें गाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत ताणें जिजेबेलाक सांगूंक धाडलें, नाबोताक फातरावून जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकना फुडें जिजेबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेस्रीलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलोय तो धाका मोडो तुज्या आदीन कर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकना फुडें आहाब उठलो आनी जेस्रीलांतल्या नाबोताचो धाका मोडो आपल्या ताब्यांत करूंक तो थंय गेलो. सर्वेस्पराचें उतोरें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. परतून म्हणुया, स्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. तुका उलो मारता म्हाका चीत दी, म्हज्या राया म्हज्या देवा. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नुस्त्यांक तूं लागीं घेनाय. गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. अनीत करतल्यांक तूं विटयताय. फोडकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्परा कांटाळो येता. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. उद्गार.
म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. मातवा प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट कोत्तल्यांक तूं आडाय नाका. कोण तुज्या उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तोंड तुज्या आंगावलें व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे संगातीन चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सुद्दां ताका पाट करूं नाका. सुम्याचें शिव वर्तमान. एक इंग्लिजीन म्हणणी आसा आमची, The ends don't justify the means. The end don't justify the means. हांव एजाम पासार जावंक जाय. कशे भाशेन पासार जावंक जाय हांव शिकूंक ना. हांव कॉपी मारता आनी पासार जाता. उपाय वापरता. सारकें आहा? सारकें ना. कित्याक पासार जालो हांव. एंड बरो पासार जालो, बट डोंट जस्टिफाय द मिन्स. तूं उपाय वापरता ते सारकें न्हय. पूण आयज आमी पयले वाचपांत आयकलां, नाबोत ताचो दाका मोडो आहलो, आहाब पातशाय सामारीचो, तो ताजे लागीं मागता, तो दाका मोडो म्हाका दी, कित्याक म्हाका लागीं पडटा, म्हज्या घराक लागीं पडटा. तो म्हणटा म्हज्या पुर्वजांचें दे, म्हाका बरें दिसना. फिलींग आहा म्हाका, सितमेद आहा म्हाका. पुर्वजांचें म्हणून इल्लो म्हाका फिलींग आहा भितर, म्हाका खुशी ना दिवपाची. आनीक तो म्हणटा तुका पयशे फारीक कोत्ता, नाल्यार दुसरे कडेन तुका दिता. तो एग्री जायना. नाबोत एग्री जायना. एग्री जायना म्हूण येवन न्हिदता, तोंड ओणती आटीन कोत्ता. वेल आमी जाणा कोणाचो खंयच्या घालूंक जाय. ऑन जाता, ऑन जाता. जेजेबेल हुंचे देवाचो नमस्कार कोत्ताली. बाल देवाक, आमच्या देवाक नमस्कार करिनासली, बाल देवाक नमस्कार कोत्ताली. आनी ताका तुजो मोडो तुका जाय मरे, ताचो मोडो तें म्हजेर पावलें. हिंगाय तेंच फोटकिऱ्यो चिटी बरयल्यो, फोटकिऱ्यो चिटी धाडल्यो. नाबोताचेर फोटकिऱ्यो चिटी धाडल्यो. आमी एक येयात तुमी, सभा पळयता ते सभेंत तुमी येया. आनी 2 जाण मनशांक विचून काडले गाराणींक घालपाक नाबोताचेर. तो देवाचेर आड उलयला आनी पातशाचेर आड उलयला, आनी ताका हात रावचो. लोक येयलो, चिटी वाचून लोक येयलो आनी हें प्रश्न घातलो. आनी प्रश्न घातूच
लोकांनी ताका फातरायलो नाबोताक आनी जिबीशी मारलो. आनी जेजेबेल घरा येवन सांगता जालें तुजें काम, मोळो तुजो जालो आतां. देन डोंट जस्टिफाय द मिन्स. म्हजो शेवट मेळपाक कसलेय उपाय हांवें वापरूंक फावना. कसलेय उपाय हांवें वापरूंक फावना. बरे उपाय वापूड आनी तुजो शेवट घे भिणांत बांदो. आयज जेजू म्हणटा दोळ्याक दोळो दांताक दांत. हें तुमी आयकलां. जेजूच्या आदीं तशें चलतालें. जो दोळ्यार मारलो तूं ताज्या दोळ्यान मार, जो दांतार मारलो ताज्या दांताक मार. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट कोतिल्ल्याक तो आडा नाका, कोण तुज्या उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो दाखय. पॉज. रोकडोच रिएक्ट जायनाका. दुसरो पोलो दाखय म्हणजे कितें? पॉज. रोकडोच रिएक्ट जायनाका. टायम घे. तुजो राग येयला तो थंडाव दी आनी तेन्ना तुका सारकें कितें करूंक जाय तें गमतलें. पॉज. तर अशें म्हणटा आमकां वायट कोतिल्यांक वायट करूं नाका. तुका वायट कोतिल्यांक वायट करिनाका. बऱ्यान फारीक कर. बोगोस आनीक रागार जायनाका. राग काडिनाका. कोणाचो राग काडिनाका. बोगसोणें हाडलां. कुर्सार ताणें बोगशिलें, सगळ्यांक बोगशिलें वायट कोतिल्यांक. न्ही फकत सांगलें पण आपूण करून दाखयलें. जेजू सायबा ताका बोगोस. इतलें ताका कुर्सार मारलो, इतलें ताका खूश केलें. शेवटाक तोंडांतलीं उतरां भायर सरलीं. सायबा ताका बोगोस तें नकळत कितें करतात. आनी जेजू आमकां शिकयता तुमी तशेंच करा. भलायकेची खबर. जो मनीस बोगशिता ताची भलायकी जायती. बोगशिना दोतोराक दुयेंस मेळना. आमचें दोतोर म्हणटा कांयच मेळना तुजें दुयेंस. बोगसणें भिणांत बांदो आमकां भलायकी दिता. बेटोन अंकीत घेवया. C21 पेज नंबर 37. C21. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार दिवपाक मानता असलें जा म्हूण मागया. सर्वेस्परा देवा, ह्या दाना वरवीं तूं मनशा कुळाक जेवण दिताय, संस्कारा वरवीं नवो जीव दिताय. ताच्या आदारान कुडीच्यान काळजां मनाच्या गरजां कांयच उणें जायना जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर काडे आनी सरत्यान तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आपले जल्मान दिलो आमकां ताणें जल नवो जिवीत नवें आपले कुश्टां मरणां इसरोयलें आमकां पातकांतलीं आपले पुनर्जन जिखलें आमकां स्मेस्तां जिवीत सासनाचें आपले बापाची सर परसा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं देखून सर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगातीं जी मोहिमेचें किर्तन आमी निरोतोरी गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोड देखून द्वा पणजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कुडी रोगत. कोश मरोंक सोसून आप कुशें तो पोरादी जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपले शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. देश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ते आपले शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजें उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट तुझे मरण आमी समजता आनी तूं परत येयस तुझे प्रगटा. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी श्रवणीची कास पिडयता जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पितमेचेर विस्तावलेचे पवित्र सवेचो कुडास कोर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा तर सिमियांव आदारी गोवणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बोरबाशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणी सगळास कोर. हाजे काकोदीन अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या पवित्र सभेची येतल्या दरेक गोराब्याची समुदायाची आमची हे पवित्र सभेची दया करून मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार देवाची माहीत सांगा ती भाग्यवंत सेती सपोती भाग्यवंत दौरमतान सोड करणा मावल्यान त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर भाग्यवंत सेवास पाद्र पियो महादेव भाग्यवंत मिगेल काब्रियल राफाय बाळकाचीन तेरेस मा तेरेसा भाग्यवंत आतून बेगार पोणसा फ्रांसीस शाबेर आमचो आस्कारी भाग्यवंत स्तिव म्हजो आस्कारी भाग्यवंत जॉन मारी बियानी बरोबर सासना जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाकाणू आनी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एक वळान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. वायटान वायट फारीक करी नाकात वायटान बरें फारीक करात. झुजां आमची काबार जावची नात झुजां सोंपूंक जाय. तो जेजू आमकां बोगसूंक आपयता तर हें बोगसणें दिवंक
मागून सगलें आमचें आपा मागूं. आमचे बापा सगळ्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपरो आज सांगता आनी आमी आमचे चुकलेले वचना तशी आमची आनी वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार, दोळ्यां जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक, आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अत्रेकतेले आमकां जुदार काकुती सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय. सिमेज क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पयसबाईची बाळताय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, तूं जियेता राजपूत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया तिद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती, शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सौम्या हांवें म्हज्या घरा येवन म्हाका खावला फुडें कटोर मातूर आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी दिली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू वाशे अशे आवे उलयताना वावुरताना. जेजू वाशे आमचे मनान इन्साची प्रार्थना. जेजू वाशे जावचे आवे दिसा दिसा क्रिस्ताच्या आत्म्या
म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुली म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका दादोस नाणूय म्हाका उदकान कडवडाचे पवित्र कृष्णानो म्हाका कर तूं बरें जेजू चितान म्हाका तुज्या दयांनी तूं म्हाका वेगळो आसून मदींच नाका वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका बटाय मरणाच्या तूं म्हाका पळय तुजे सोशी तूं म्हाका फरमाय फक्त सांगती तुका बाबाच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा जशें आमी घेतलां तें पवित्र जेवण तें सगळें भारत्यांचो एकवट कुणायता तशें तुजे पयसुबेंत एकवट घडोवन हाडूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचात मीस सोंपलें देवाची शेवादात दिव्यात 16 पेज नंबर 93. Saludos,